देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप दोन दुतांच्या इतिहासांतले आनी जुआंवाचे शुभ वर्धमान. दोतोनेचो दोळो शिकयतना हांव भुरग्यां कडेन एक प्रश्न विचारता. देवान तुका कित्याक रचला? हाचो जबाब जावन आसा, देवान म्हाका रचला ताची ओळख घेवंक, ताचो मोग करूंक, सेवा करूंक आनी एक दीस ताच्या सांगाता खुशी आसूंक. देवाची ओळख म्हाका खुशी मेळटा जायत. आयचे शुभ वर्धमानांत आमकां सांगता, जेजू म्हणटा, म्हाका पळयता ती म्हाका पाठयला ताका पळयता, आनी जेजूक वळखता ती देवाक वळखता. आनी ही देवाची ओळख म्हाका कशी मेळटा? बायबल वाचून, प्रार्थना करून. पयले वाचप आमकां सांगता की शीस एकठांय जावन सोमयाक बुजताले, उपास करताले आनी मागणी करताले आनी पवित्र आत्मो तांच्या ताय आसलो. म्हज्या जिवितांत देवाची ओळख घेवंक हांव कितें करतां? देवाची जाणवाय म्हाका आसा? मागणें म्हज्या जिवितांत आनी कुटुंबांत आसा? जेजू म्हणटा, जंय दोग वा तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाता थंय हांव हाजीर आसा. हे आमचे सवे घडटा गाय. मागुया. मोगाळा बाप्पा, तुझे उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.